आमदाराक आता रिस्पेक्ट दिना. These people, so many public came, they spent their time to tell you and explain you. You listen all that, take down, note down and go. You're just running away without checking reality, sitting in the office and signing everything. Why you going like that? How you going like that? You can't go. You can't go. Where you are coming? Block the road. Block the road. Block the road. How have you come without? Yes. We will sign. म्हटल्यार तुम्ही कितें हांगा टाइमपास करपाक गेल्या फक्त तुमची हांगा येवन टाइमपास करतले लोकां फुड्यान तोंड दाखयतले वयतले ही मूद काय रसम चालू आसा. पयले सद्याक उदक ना पिवपाक आसा गांव आणि हाडून हाडून बोंगले घालून अरे बाबा देर इज वॉटर स्कॅसिटी इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. आसगांव माजलवाडो वाठारांतल्या प्रस्तावित कलवटाच्या जाग्याची पळोवणी करपाक टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग खात्याचे अधिकारी आयिल्ले, पूण ह्या प्रकल्पा संबंधीत गांवकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नाक योग्य जाप मेळना असो आरोप करून नागरिकांनी आपली खर तिडक उक्तायली. परिस्थिती वाडल्या उपरांत गांवच्या लोकांनी संबंधीत अधिकाऱ्याची गाडी आडावन अधिकाऱ्याक जाप विचारले, मात प्रस्नांक स्पष्ट जाप मेळिना. थळावी आमदार डिलायला लोबो तशेंच सांत आंद्रे मतदारसंघातलो आमदार विरेश बोरकार हाणें गांवकारांच्या आंदोलनाक तेंको दिलो. आदींच गांवांत बंगले घातिल्ल्यान उदकाक लागून लोकांचे हाल चल्ल्यात. आतां झाडांय कातरली जाल्यार थळाव्यांनी स्वास कसो घेवचो? आमदार डिलायला जाप मागता जाल्यार आसगांव संबंधीत खात्याची पळोवणी आसली काय मूद दिखाई रसम? आमदार विरेशाचे म्हणणे. मजगती खरे कितें ते तपास करिनासतना ऑफिसांत बसून कसल्यो सयो मारतात. थळाव्यांक कितें त्रास सोंसचे पडटा ते कोण पळयतलो अशें म्हणत थळाव्यांनी अधिकाऱ्याक धारेर धरलो. प्रस्तावित कलवट कामाचेर जाल्लो हो वाद आतां प्रशासनाचे भुमिके कडेन लक्ष ओडून घेता. नो सर ऐको सर हेच्या पयलीं आमी कितकी ऑब्जेक्शन घाल्ल्या तुम्ही कांयच करिना. लोकांची सही घेया न्हू तुमचे ऑब्जेक्शन माना न्हू तुम्ही. Please you discuss with my officer. एवरी टाइम यू आर सेइंग सेम ओनली ऑफिसर चलना कितें मॅडम हे कितें आयक रे आयक विवेक These people, so many public came, they spent their time to tell you and explain you. You listen all that, take down, note down and go. You're just running away. सर दोन एमएलए आहेत त्यांना ते रिस्पेक्ट Free here. तुका रिस्पेक्ट दिवंक जाय ना. You're free here. You're not free. Madam. You are busy. One minute. On behalf of our villagers, I demand and request Madam to tell Vishwajit Rane to cancel his project once and for all. Right. Right. Absolutely. We don't want. Narayan Mandrekar, how was that? What is project cost? त्याचा स्टँड केला आता. मेजरमेंट घे म्हाका एक सांग तुमी आतां ती प्रॉपर्टी आसा ओके तेका तुमी कितें कन्वर्जन दिला लँड एक्सचेंज दिला. यू आर अ TCP ऑफिसर, यू हॅव कम अलॉंग विथ ऑल द फायल्स डॉक्युमेंटेशन. यू कांट कम लायक शेकिंग युअर हँड्स. प्रपोजल घेवन घातलेले पळय प्रपोज कन्वर्ट म्हणून आणि कोर्टाच्या तुम्ही जे आता परमिशन त्यांना ग्रांट केला एज पर दॅट परमिशन ओनली दॅट दिस कल्वर्ट इज बीन प्रपोज करेक्ट. सी यू कांट से लाइक दॅट बिकॉज यू हॅव कम फॉर द inspection. No, you have to tell us because you have come on the side inspection. That's what I'm saying. You have to come with the documents while doing the inspection. You can't come shaking your hands like this. No, which officer? Jaydev. Jaydev is deputy town planner, correct? So he should have come over here, no? Before proposing. Listen one thing. What I'm saying is that before proposing anything, and you'll have to do a side inspection, proper side inspection. You have seen the densely trees over there, and you'll have already proposed it seems for land use change under that time. Or it has been approved as per Sarpanch approval. So when you are granting a permission, you have not checked the crossing of this Nalla. And there is a high tide, then there is a heavy rainfall, there is a high tide over there. So you have not checked it. And how you can give a permission? So
So without checking reality, sitting in the office and signing everything. Oh, basic thing is there. That's it. That is the government of the day. बेसिक कितें आसा तुम्ही You can ask anybody. तुम्ही येवन पळोवपाक जाल्ले जेन्ना तुम्ही वॉट एव्हर परमिशन तुम्ही ग्रांट करता सगळ्याक अशेंच जाला आमकां चिंता आख्खे करता. गोंयभरान तुम्ही 39 आसूं 17(2) आसूं आनी कितें आसूं तुम्ही अप्रुवल दिता सोडटा हांगा लोकलांक कितें इफेक्ट जातले रोड केदो आसा थंय आमी पळयला रोड 3 मीटर थंय तितलो कलवडा रोड आसा तुम्ही कसो तांकां परमिशन Before दिली giving construction license, you have to come physically and check. Right. You'll have to check. And Other under things- what, the- my the simple culvert question here is, from in to in is under 430. which So why provision of delay? the TCP he is authorized for culvert? It is road and bridges, PW road and bridges for permission. That's what I'm saying. आमकां शिक्षण गाडू करनाका आमकां. तुम्ही आता खंयच्या बेसिसाचेर केला तुम्ही करूंक शकना न्हू आतां तुमकां एवरी टायम लोकांक कोर्टान वयचें पडटा लोकांक डिफरंट डिपार्टमेंटान ऑथॉरिटीजान वयचें पडटा तेन्ना तुमी येता नाल्यार तुमी येत ना तुमकां कोण सांगले ऑफिसर सांगले मिनिस्टर सांगले बेटा वॉट एव्हर कोण सांगता तुमी अप्रुवल दिता तेंकां दिस इज कंप्लिटली रॉंग आयज लोक येयला तूं वचपाक सोदता कशें कित्याक म्हणटा आयज हे टीसीबीचे ऑफिसर जे येता इन्स्पेक्शनाक हे पळयता लोकांक पळोवन जेन्ना हे परमिशन दिता तेन्ना हांकां बिंदास परमिशन दिता ते म्हणटा काय ना सगळें क्लियर आसा म्हणून आयज हांगा कलवट घालपाक तेंच्यांनी परमिशन दिला जेन्ना लोकांचें ऑब्जेक्शन आसा दोन वर्सां जालीं खंय आनी 39 तेंच्यांनी त्या प्रोपोजलाक तेंच्यांनी अप्रुवल दिल्लें आसा आनी हो ऑफिसर तेणें रिपोर्ट करूना काय करूना फक्त मेजर केलें आनी आतां पळयटा तेणेच खरें म्हणलें जेन्ना सायड इन्स्पेक्शन येता सरपंचाची सिग्नेचर घेवंक जाय सरपंच आसा बाकीचे पंच मेंबर आसा लोकल पंच मेंबर की हांगा येवन तेणें इन्स्पेक्शन केलां म्हणून पण आतां तो पळयटा तेका जेन्ना क्वेश्चन्स विचारले तेका क्वेश्चन आन्सर करपाक जायना तो म्हणटा आपणाक ऑफिसरान सांगला हांगा वच आनी यो म्हणून म्हटल्यार तुमी कितें हांगा टायमपास करपाक येयल्या फक्त तुमची हांगा येवन टायमपास करतले लोकां फुड्यान तोंड दाखयतले वयतले ही मूद काय रसम चालू आसा हा एवरी टाइम हे डिपार्टमेंट असं करता आणि मिनिस्टर जेणे ही परमिशन ग्रांट केली आसा हो मिनिस्टरान येवन पळोवपाक जाय सायडीचेर तो व्हडले म्हणटा एनडीचे आनी कसले व्हडली भाशणां दिता पळय हांगा येवन पळय ही सगळी झाडां आसा व्हडली झाडां आसा व्हडली झाडां आसा ही व्हडली झाडां तेंच्यांनी थंय तेंच्यांनी लायनीच चेंज दवरला आनी खंयच्या आधाराचेर हे केला हांगा उदक भरता रस्तो भरता व्हॅल्यू असताना किंवा सरपंचाची सायन ना कोणाची सायन ना ताका व्हॅल्यू असताना कोर्टान फाल्यां कोर्ट विल नॉट रेकॉग्नाइज डेप्युटी टाउन प्लॅनर हॅज नॉट कम विथ हिम कोर्ट हॅज डायरेक्ट डेप्युटी टाउन प्लॅनर टू कम विथ हिम वाय डेप्युटी टाउन प्लॅनर हॅज सेंड हिम व्हेरी मच स्केप गोट वाय डेप्युटी टाउन प्लॅनर हांगसर परमिशन आसा दिता ते भितर आनी हांगसर कित्याक ना आम्ही माजालवाडो आसगांव येयल्ली हा दिस इज रिगार्डिंग हायकोर्ट मॅटर आमचो सरपंच सारखे डिटेलान सांगतलो एक काय म्हयने पयले आमी हांगा येयल्ली वरस पयले रायट नाव पंचायतीन ते कन्स्ट्रक्शन लायसन्स त्या जाग्याक बांदपाक म्हणून कांयच येवंक ना एज पर सरपंचीज दीस आय स्पोक टू हिम त्या प्रॉपर्टीन कन्स्ट्रक्शन लायसन्स बांदपाक कांयच येवंक ना आत्ता सद्याक पंचायतीन पयले येयल्ले म्हणटा ते कालवट करपाक कालवट फ्रॉम दॅट ऑपोजिट पालोटी अप टू हीज प्रॉपर्टी सर्वे नंबर 180/45 त्या प्रॉपर्टीन तो आमच्या नल्ला जो नल्ला आहा नल्ला दॅट इज अ थ्री जंक्शन टी जंक्शन ऑफ द नल्ला वे वॉटर कम्स ऑल फ्रॉम टॉप इगोजीचे सायडीतले दोंगराचे आख्खे उदक येता हांगा हाऊसिंग बोर्डाचे आख्खे उदक येता पळोवंक जाता आनी तितून तो आपल्या फुटींग घालूंक सोदता आनी त्या फुटींग घालून आपल्या प्रॉपर्टीन एक्सेस करपाक तेजे पयले परमिशनाक पंचायतीन येयल्लो पंचायतीन ताका हायकोर्टान पासून येयलो हायकोर्टान पासून येयलो आनी आतां हायकोर्टान टीसीपीक सांगला यो आनी रिपोर्ट दी म्हणून ते रिपोर्ट ते मेजरमेंट घेवपाक टीसीपीचो विवेक मयेकर हांगा येयल्लो आनी आख्ख्या गांवचे सरपंच व्हीडीसी बीएमसी आनी आख्खे ग्रामस्थ हांगा येयल्लो आमचो झेडपी येयल्लो एवरीबडी मोर दॅन 100 पीपल आर गॅदर्ड हियर लास्ट एक वर्स पयले आहले तेन्ना मोर दॅन 100 पीपल हॅव गॅदर्ड ऑल कन्सर्न मेंबर्स ऑफ दीस विलेज आसा गांव तो गांव आसा गांव आनी त्या प्रॉपर्टीन कितलीं झाडां आहा बीग फॉरेस्ट ट्रीज आमी आमच्या लेटर हेडीचेरूय
TCP मिनिस्टराक लेटर करतली की ह्या प्रॉपर्टीन कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवचे न्हू म्हणून हांगा सगळे फोटो मारून आमच्या ZPकूय सांगतात तेज्याय लेटर हेडीचेर घाल म्हणून. आमचो सरपंच इज ऑलवेज देअर विथ अस. तेकाच लागून हायकोर्टान मॅटर पावली ती आणि हायकोर्टाची आयज ऑर्डर आसली की आयज येवप आणि त्या जाग्याचो मेजरमेंट करचें म्हणून. सो अजूनय कन्स्ट्रक्शन लायसन्स फॉर दॅट प्लेस येवंक ना पंचायतीन. कन्स्ट्रक्शन म्हणल्यार तिसोर कितें तरी कन्स्ट्रक्ट जावचें म्हणून. आता पयल्या सद्याक तो आपल्या प्रॉपर्टीन फकत एक्सेस करूंक सोदता. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. सेकंड विल बी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स. सो आय रिक्वेस्ट माय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, हांव लेटर करता, TCPकूय लेटर करता आणि TCP मिनिस्टराकूय लेटर करता की हांगा साकून कित्याक तो आमी आतांच कल्वट चेक केला. इट इज 430 बिल्ट अप दॅट दीस आणि इट इज एल जंक्शन. सेकंडली ते उदक वयतले खूंय. आतांच मातसो हायटायड जालो, पावस सुबेज येयलो, ते उदक रस्त्यार येता आणि ह्या वाटेन घरां आहा तितून वयता आणि ती फुटिंगां आनी घातली जाल्यार आखो आमचो वाडोच बुडटलो हांगा. पयले सद्याक उदक ना पिवपाक आसागांव आणि हाडून हाडून बोंगले घालून अरे बाबा देर इज वॉटर स्कॅसिटी इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. आणि हे व्हडली रुखां आणि झाडां कातरली. इट इज अ ग्रीन एरिया, सच अ ब्युटिफूल एरिया. कातरली जाल्यार आय डोंट नो वेर विल वी गो टू इवन ब्रीथ. TCP जो ऑफिसर येयल्लो तेका बी सांगलेले आहा ते रिओ लक्झरी होम्स प्रायव्हेट लिमिटेड आहा ते पिलर खंय घालतले, रस्त्यार काय तेका घालपाक मेळना. आमी ऑलरेडी PWDकूय एक लेटर केला, ऑब्जेक्शन फायल केल्ले आहा की तेंकां NOC दिवपाची ना. सगळ्या डिपार्टमेंटाक केला. आता जशें मॅडमीन सांगले, मॅडमीकूय आमी एक लेटर केला 2 दीस पयलीं. इतके दीस मॅडम आमच्या हांगा आसताली अनऑफिशियल. ती सांगताली की आपणाचें ऑब्जेक्शन आहा. आमी तेका ऑफिशियल लेटरूय केला 2 दीस पयलीं आणि तिका सांगला की तुजी ऑफिशियल लेटर नोट घाल. तशेंच आमी आमचो नारायण मांद्रेकर ZPचो तेकाय आमी सांगला तुजे ऑफिशियल नोट घाल. BMCन ऑलरेडी काल ऑफिशियल नोट TCPक घातलेलो आहा आणि विलेजर्सानूय काल ऑफिशियल नोट TCPक घातलेलो आहा की आमच्या सगळ्यांचे हांगा ऑब्जेक्शन आहा म्हणून. गोमंतक TV खातीर विना मांद्रेकर.